नमस्कार. या खासा सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही असेंब्लीचे लायव्ह प्रोसिडींग्स पयलीं प्रुडंटाचेर 22 विरुद्ध 16 मतांनी विश्वासदर्शक ठराव संमत जालो. मनोहर पर्रीकर हॅज 1 vote of confidence, but the breaking news coming out of this vote of confidence is not 22 but Congress becoming 16 from 17. कित्याक आता 16चे 15, 13, 14 बी फुडल्या दिसांनी जातले काय ना खबर ना. सध्या 16 जाल्यात आणि 17 वेल्यान 16चेर हाडपी मनीस म्हळ्यार विश्वजीत राणे. 4 मनीस आसा म्हजे बरोबर स्टुडिओ भितर. पयली आसात ते गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात काँग्रेसीचे AICCचे सेक्रेटरी आणि ज्येष्ठ फुडारी गिरीश बाब तोडणकार, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा दूताचे संपादक वामन प्रभू आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवनाचे संपादक डॅरिक आल्मेदा. संजय बाब, सुरवात तुमचे वयल्यान करता. सगळे जाण म्हणटाले की नो लास्ट मिनिट सरप्रायझीस, बट द लास्ट मिनिट सरप्रायज जे आयले ते काँग्रेसी कडच्यान आयले आणि ते बी 17 वेल्यान 16चेर. हे कितें 16चेरूच उरतले काय 15, 14, 13 बी जावपाक शकता? ही चर्चा जेन्ना मनोहर पर्रीकर हांगा ताणें BJPन लिडर म्हणून ताका निवडलो आणि ताणें ताचो मास्टर स्ट्रोक कोणाचो खबर ना, पण विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड घेवन ताचे कडेन आयलो तेन्नाच्यान ही चर्चा सुरू जाल्या की आता काँग्रेसीचे कितें जातले. 17 लोकांनी निवडून दिल्या 17 आणि ते 17 उरतले का 16 जातले का 15 जातले का 14 जातले. आता 16 जाल्ले दिसता आमकां, कारण काँग्रेसीन म्हाका दिसता की व्हीप काडिल्लो. नॉर्मली अशें एका व्हीप काडटा. म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटी अशी, बिकॉज व्हीपाच्या बाबतीत बरेच कन्फ्युजन आशिल्लें की व्हीप काडटलो जाल्यार पयलीं स्वेरिंगीन जावपाक जाय. सो आज स्वेरिंगीन आमदारांचे आतां जालां आणि ताजे उपरांत CLPन मेळून चीफ व्हीप थारावपाक जाय. सो ती प्रक्रिया जावची पयलींच एब्स्टेन्शन जालां. सो लिगली आमदाराचेर कारवाय करपाक जाता, डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाता. देर इज स्टील अ ग्रे एरिया. बट वॉट एव्हर इज बीन टोल्ड टू मी इज दॅट जेन्ना स्वेरिंगीनच जाल्ला आमदारांचे तेन्ना चीफ व्हीप थारायतले कशे आणि व्हीप काडटले कशे. दॅट वॉज द टेक्निकल पॉइंट. मे बी गिरीश सांगू शकता. गिरीश, व्हॉट इज द लिगल पोझिशन आणि व्हॉट इज हाऊ आर यू लुकिंग एट दिस विश्वजीत राणेस मूव? हांव एक्झॅक्टली असेंब्लीन नाशिल्लो, पूण तुमचे कडल्यान जेन्ना कळ्ळें की हांव विश्वजिताक उलोवपाकूय ट्राय करतालो की एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जालो ते विश्वजितूय मेळना म्हाका लायनीर आमच्या, कारण आमी तुमच्या स्टुडियोन आशिल्लो सकाळच्यान बसून आनी तुमचे स्टुडियोकूच टीव्हीचेरूच पळयतालो. जितले तुमी पळयताले तितले हांवूय पळयतालो. बरोबर. सो म्हाका खंयचो आमचो लिडर कॉन्टॅक्टाक मेळना. विश्वजिताकूय हांव ट्राय करतालो, तेचो मेळना. सो एक्झॅक्टली तेंचे कडेन उलयले नंतरूच म्हाका एक्झॅक्टली कळटलें. व्हॉट इज द लिगल पोझिशन व्हीपाचे? व्हीप इश्यू व्हीप हांव जर सुभाष शिरोडकरा कडेन उलयतालो, व्हीप इश्यू जाल्लो ऑलरेडी अशें दिसता म्हाका. ताणें म्हणलें, पूण तो जो लिगल हिंज आसता, कारण ओथ घेयनासतना स्टँड जाता. सो तो म्हाका दिसता एक्झॅक्टली ताणें कितें डिफाय केल्या. जेन्ना विश्वजीत लायनीर येतलो तेन्ना म्हाका दिसता तुमचे बरोबर आनी सगळ्या गोंयच्या लोकां बरोबर म्हाकाय आयकुपाक मेळटलें. ओके, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. वामन बाब, कशे पळयतात ह्या एकूणाचे कडेन? ना, एकूण अपेक्षा आता 17 वेल्यान जे 16चेर गेला पळय आपले हाजे, म्हाका तर दिसताले आनी दोग तीग जाण तरी वतले म्हणून. तुमचे 13-12 जातले दिशिल्ले साधारण तीग जाण तरी विश्वजितांचे घेतला. कारण जी परिस्थिती गेल्या काय दिसा आशिल्ली ती पळयल्यार म्हाका दिसताले एकटो न्ही, किमान दोग तीग जाण तरी वतले. तातूंतल्यान विश्वजीत बाब लायनीर आहा. टेक द मॅन ऑफ द मुवमेंट अँड देन वी विल मूव अहेड. विश्वजीत बाब, म्हजो आवाज ऐकू येता? What is the thing? Why have you done this, and what is your next course of action? I have already been on national media, also on your channel, that I am disillusioned with the manner in which the affairs of Goa are being handled, right from before the elections of tying up with Goa Forward and after the election of the CLP leader. My opposition to the people who are in charge of Goa, they have betrayed the trust of the people of Goa by their delayed actions and unable to get the elbow. I am committed to the people of सत्तरीच्या लोकांनी माझ्यार विश्वास दवरून म्हाका निवडून हाडलो. ह्या तरेच्या लोकां वांगडा रावपाच्या ऐवजी राजीनामा दिवन लोकांकडे परत वचपाची माझी इच्छा आसता. आनी ह्या लोकांनी सत्यानाश केल्लो आसा काँग्रेस पक्षाचो. हे कितेंय उलो, हे कोण दिग्विजय सिंग यांनी कितेंय उलो, गोंयचे जनतेक उत्तर आमकां दिवचें पडटा. एंटी BJP मॅन्डेट, प्रमोद तुजे कडेन हांव डिफर केल्लो की बाबा मॅन्डेट BJPचे विरुद्ध आहा, हे मॅन्डेट न्हू गोंयची. पूण तरी बी त्या लोकांनी सरकार केले कित्याक काँग्रेस वॉज इनकॉम्पिटंट इन एक्टिंग इन टायम. गोवा फॉरवर्ड कडे आमचो प्रिपोल अलायन्स आमी सगळे आमदार दिल्ली वचून सांगले की आमकां गोवा फॉरवर्ड कडे अलायन्स जाय. ह्या लोकांनी स्कटल केले. हे जे लोकांनी जे स्कटल केले, ह्या ज्या लोकांनी हायकमांडान मिसगायड केल्ले आसा, म्हाका हेंच्या वांगडा रावपाची गरज ना. ज्या तरेन इलेक्शन ऑफ ऑपोजिशन लिडर जाले, म्हाजें नांव बी आशिल्लें, म्हाका दिसता की हेंकां सिरियसनेस ना पक्ष चलोवपाची.
हांकां कितेंच अर्थ ना आनी हांव म्हाज्या लोकांक विनंती करता तुमच्या चॅनलच्या माध्यमांतल्यान म्हाजेर विश्वास दवरा, न्याय आमकां गावतलो आनी हांव जे कितें आश्वासनां म्हाज्या सत्तरीचे जनतेक दिल्ले आसा ते पूर्ण करपाची म्हाजी हेच काम आसतलें फुडल्या 5 विश्वनाथ, तुम्ही एक क्लियर गजाल उलयले की म्हाका हांचे बरोबर रावपाचें ना. रावपाचो प्रश्न येना. हांव राजिनामा दिवपाच्या मार्गार हांव म्हाज्या लोकांची मिटींग आयज दिवन राजिनामा दिता. तुम्ही राजीनामा दितलो? हांव राजिनामा दिवन इलेक्शनाक परत वयतलो लोकां कडेन. एज वॉट? As what that you will come to know. I cannot spell out, Pramod, everything in one day. Okay. This is the first step of rebellion against these type of people who are in charge of different states, who are destroying state after state. And magir blame goes on poor Rahul ji and Sonia ji. For me also it has been a difficult decision to take. हे किनाय माझ्या बद्दल म्हणून चा कॉफी घेता मनोहर पर्रीकर वांगडा चा कॉफी घेवपाचो गरज ना. हांव घेतलो काय घेवचो ना हे त्यांची प्रश्न ना. तुम्ही वाट लायली. तुमकां सीएलपी लिडर सिलेक्ट करपाक जायना. तुम्ही गव्हर्नराकडे स्टेक करिना. सुप्रीम कोर्टान तेच उल्लेख केला. हे लोकांनीच हे जे प्रभारी आहा ह्याच लोकांनीच सत्यानाश केल्लो आसा लोकांचो मॅन्डेटचो. मॅन्डेट आशिल्ली काँग्रेस पक्षाक एंड एंटी बीजेपी फोर्सेसाक. तुम्ही कितेंय म्हटल्यार एंटी गोवा फॉरवर्ड प्लॅन आशिल्लो एंटी बीजेपी, एमजीपीचो प्लॅन आशिल्लो एंटी बीजेपी, काँग्रेसचो प्लॅन आशिल्लो एंटी बीजेपी. तरी बी ह्या लोकांनी तांकां सरकार दिवपाक संदी दिली कारण ह्या लोकांनी मिसमॅनेजमेंट केल्ले आसा एंड म्हाका ह्या लोकां वांगडा रावपाची गरज ना. आय एम नॉट इंटरेस्टेड. म्हाका ह्या एकूण सगळ्या परिस्थिती खातीर तुम्ही कोणाक ब्लेम करतात? हे जे आताच सांगले न्ही प्रभारी लोक जे आहा हे जे माझ्या विरुद्ध कितेंय म्हणून न्ही म्हाका तेंचे आयकपाचें ना काही गजाल्यो. कारण म्हाका प्रेशर खूब आयला म्हाज्या लोकांचो. बाबा ह्या पक्षाक रावन आनी अर्थ ना. हे लोक तुजो करियर बी पिड्यार करतले आनी आमची कामां बी तशीच उरतली एंड म्हाका बी खंय ना खंय निर्णय घेवपाची गरज आहा. म्हाका फायनल एक गजाल सांगात. वॉट शूड काँग्रेस हॅव डन? म्हळ्यार सगळे जाण म्हणटात की गोवा फॉरवर्ड त्या वटेच्यान गेले, एमजी त्या वटेच्यान गेली. इफ यू आर इन चार्ज, हाव वूड यू हॅव प्लेड इट डिफरंटली? गोवा फॉरवर्ड एंड रोहन कौंटीचो डिमांड आशिल्लो दिगंबर कामत. त्यांनी ताबडतोब दिगंबर कामताक अनाउन्स करून दॅट नाईट इटसेल्फ दे शुड स्टिच्ड अप एन अलायन्स. वूड हॅव बीन 24-25 टुडे. चर्चिल वॉज ऑलरेडी देयर. Prasad Gavkar was already there. Goa Forward was in discussion with them. But you are unable to come. Then next whole day you spend in selecting a CLP leader like a joke book. I am disillusioned with them and I cannot. I am a person who has committed to the people. I have won with a thumping margin. And I have to go back. I am accountable to my people. My people are putting too much pressure on me. विश्वनाथ म्हणजे संजय बाब ढवळीकर आज स्टुडिओ भितर. ही वॉन्ट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन. Yeah, please. या विश्वनाथ बाब, सांगा. म्हाका एक प्रश्न पडटा की तुम्ही आता म्हटलं की एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड हे सगळे बीजेपीच्या अगेन्स्ट आशिल्ले आणि ज्यांका काँग्रेसीन बरोबर घेवपाक जाय असले ते लोक त्या लिडरशिपीक ते जमले ना. आणि आता तुमचो जो प्लॅन दिसता त्या प्रमाणे तुम्ही यू आर गोइंग टू रिझाइन फ्रॉम काँग्रेस, मे बी यू आर गोइंग टू रिकॉन्टेस्ट. अँड अशें दिसता की तुमची पावलां ह्या भाजपाकडेच वता की ज्या भाजपाक लोकांनी कौल दिवं ना. खरे तर प्रश्न आता कौलाचो ना. सरकार त्यांचो आसा आणि आमच्या लोकांका कॅपॅसिटी ना सरकार मॅन्डेट असून सरकार करपाची. म्हाका एक जबाबदारी आसा. हो माझो 3rd टर्म, 4th इलेक्शन, 3rd टर्म. माझ्या लोकांची कामां करपाक तरणाट्याक एम्प्लॉयमेंट आनी वेगळे तरेचे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खुबश्यो गोष्टी आसा. म्हाका हेजेर बी विचार करूंक जाय आनी म्हणूनच हांव विटलो हे काँग्रेस लिडरशिपेन. हे म्हाकाच एडवायस दिता ग्रुप करपाची आनी कितें करपाचें. म्हाका हेंचे कडेन संपर्कान रावपाची गरज ना. हांवें ठरयल्या कितें जाता तें म्हाजे डेस्टिनीन जातलें. म्हाका देवा मदीं विश्वास आसा. हांव राजीनामा दिवन म्हाज्या लोकांकडे परत वयतलो आणि लोक जे सांगता ते म्हाका मान्य आसा. ही पोटनिवडणूक आताची जातली वाळपय, ती फक्त वाळपय जातली का तुमच्या बरोबर पर्यायची जावं शकता? ना, पर्यायची जावची ना. बरं, पर्यायची जावची ना, पण गोंयाक आनीक खंयचे तरी मतदारसंघांनी जावपाक शकता. कारण तुम्ही म्हणिल्ले की आपल्या बरोबर अनेक आमदार आसात म्हणून. आसा, हांवें तांकां व्हरूंक ना. आसा, व्हरतले. हांव काय तेंचे डिसिजन हांव पर्सनल लेवलाचेर घेवंक शकना. दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग देअर ओन डिसिजन. म्हाका एक गजाल सांगात, इजंट इट अ लिटल ऑकवर्ड पोझिशन फॉर यू जेन्ना प्रताप सिंग राणे सारखे सिनियर काँग्रेस लिडर आसात, जांची दिल्ली मेरेन तांकां मान आसा, अशा वेळार तुम्ही काँग्रेस सोडपाची उलयतात? म्हाका एक सांग, प्रताप सिंग राणे विश्वासान तरी घेतला लोकांनी. तेका बाबड्याक कुशीक बसयलो आनी जाय ते निर्णय घेता. ऑपोजिशन लिडर बी फकाणा म्हणून ऑप्शन केला पोस्ट. हे असल्या दिस इज नॉट द वे. प्रताप सिंग राणेक तुम्ही म्हणता की ऑकवर्ड जातले, पण काँग्रेसानूच ऑकवर्ड करून दवरले परिस्थिती. खंय घेतले तांकां कॉन्फिडन्सान? दिगंबर कामतात खंय घेतले? यू डू नॉट एग्री विथ बाबू कवळेकर एज सीएलपी लीडर? ऍब्सोल्युटली नॉट. यू डोंट एग्री? नॉट एट ऑल. वामन प्रभू असतात आमच्या बरोबर. ही वॉन्ट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन. विश्वित बाब, तुमचो जळफळाट समजू शकता,
म्हाका एक सांगात, तुम्ही 70 युवा मोर्चा पार्टी करपाक आशिल्ले नाव काय पार्टी बी काय आनी आज न्ही तुम्ही हाका येवपा आशिल्ले, तुमकां ताजो रिग्रेट जाता आता? काय रिग्रेट जायना. आयुष्यान धाडस आसूंक जाय, गट्स आसूंक जाय, डिसिजन कित्याक ते केल्यार कितें फरक पडटा आशिल्लो काय म्हणटा? काय फरक कशें फरक पडटा? दोन एज इट इज ट्रिपल तुम्ही त्या दिशेन गेल्ले न्ही रायसा? ना हांवें केल्लें ते, पण करपाची इच्छा आशिल्ली पूण हांव करूंक ना. माझे वडील आशिल्ले काँग्रेसीन, ते बहुमतान निवडून आयले, ते रेकॉर्ड केला इंडियन, आणि त्याचे सारखे मनशाक खुशी दवरून जायते निर्णय घेता, काय अर्थ ना. पण तुम्ही पार्टी केल्या न्ही, 70 युवा मोर्चाची पार्टी केल्या न्ही कोणी? तुम्ही 70 युवा मोर्चाची पार्टी म्हणून तुम्ही रेकॉर्ड जाग घेतल्या न्ही? ना पण हांव ते आनी आतां आयज आता उलोवंक Okay, Derek Almeida is here, editor of The Goan. He wants to ask you a question. Would your position have been different if you had to be elected as leader of the opposition? No, I am disillusioned with the way these people are managing things. I don't want their leader of opposition, I don't want the MLA-ship, I don't want anything from this party. This party can never give mandate and a government to the people of Goa. They have destroyed the trust of the people of Goa, and such people who look after the affairs of Goa who are coming here and making a mess up. That is why Congress is suffering all over the country. ऋषभ, थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता आता सगळी घडामोडी सुरू जातल्यो, तुमची वटेच्यानी सुरू जातल्यो. So please keep us informed and we will track you also. So thanks a lot for talking to us. It'll major timer. Thanks a lot. So the big breaking news coming out of this situation. Vishwajit Rane has announced on live television that he is resigning. He is meeting his workers today evening. आणि ताजी उपरांत आपण राजीनामो दितलो. ह्या पक्षात आपल्याक रावपाची इच्छा ना, इतल्या स्पष्टपणान ताणी विधान केला. गिरीश बाब, you are still smiling. I respect your courage and I respect your commitment to your party. But हे जे आरोप असतात आणि this is a direct thing that is coming upon your party. तुम्ही कसे पळयतात? How would you respond? विश्वजीत इम्पल्सिवनेस ही सगळ्यांकूच खबर आशिल्ली. सो म्हाका बेसिकली तेजो प्रश्न दिसतो की गेले 5 वर्सांक आमी ऑपोजिशन आशिल्ले, सो आतां आमी सरकारांक आसपाक जाय आशिल्ले. हो तेजोच एकल्याचोच म्हणना, खूब लोकांकूय दिसता. आयज आख्खो गोंयचो लोक चाळवले आसा, कारण गोंयच्या लोकांक दिसता की आमी बीजेपीक नाका म्हणून झिटकारले, तांकां 21 वयल्यान तांकां 13चेर हाडले, त्याचे मुख्यमंत्र्याक वडयलो. पर्रीकर येतलो म्हणून पयलीं अनावन्स केलें, तरी आसतना लोकांनी तांकांय झिटकारलें. म्हणजे लोकांची जी प्रचंड तिडक आशिल्ली ती तिडक आतां आनी वाडलेली आसा. आणि विश्वजीत राणेच्या रूपान ती म्हणजे आमच्या लोकां भितर सुद्दां ही प्रचंड हें जाता. पूण ते फ्रस्ट्रेशन खंयच्यान हें करप, म्हणजे पयलीं सद्याक आपल्याक ब्लेम करपाचे हाचेर हें पावल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता विश्वजिताचें जे मॅनिफेस्टेशन आनी फ्रस्ट्रेशन जें आसा ते म्हाका दिसता तातूंतलोच एक भाग. कारण पयले फावट आमी गोंयांक पळयतात की आमी काँग्रेसीन अशें आमी हेका ओपोज करपाक हें केलें ना, पूण लोक ओपोज करतात, लोक वेगळे कडेन प्रोटेस्ट करतात, लोक सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रिएक्ट जातात. सो असो प्रचंड जो रिएक्शन लोकांचें आसा सत्ते विरुद्ध वयल्यान, कारण पयलीं सत्तेक म्हणटा जाल्यार ते भिताले कोणूय, पूण आयज सत्तेक भिनासतना लोक भायर सरलेले आसा. पर्रीकराक भिताले. आयज पर्रीकराची जी इमेज एक 10 वर्सां पयलीं बिल्ड जाल्ली आशिल्ली ती देंवत गेली, इलेक्शना पयलीं सारकी देंवल्ली, आनी आयज तेणें ज्या तरेन सत्ता काबीज केल्ली आसा तेजेर आनी देंवल्ली आसा. म्हाका दिसता विश्वजीत जो आसा ते म्हाका दिसता जे गोंयचे सगळे लोकांचे जे राग जावन तिळक आसा तितूंतल्यान विश्वजिताचे प्रगट जाता आसतना तुमचे कडेन उलयता आसतना he is blaming your desk in charge. He is blaming Digvijay Singh clearly. हांव एक्झॅक्टली तेच सांगता न्ही. सद्याक घरांत कितें जाता पळय तिळक, इमिजिएटली कोण तो पयलीं आपल्याचेर हें करता, सामको इमिजिएट तेगेलें तें इम्पल्सिव इमिजिएट रिएक्शन आसता तेजें. आनी विश्वजीत हो ह्या कामाक फेमस की तो रिएक्ट फास्ट जाता. एक्चुअली तेजे लिडरशीप सगळे बरे क्वॉलिटी आसा, फक्त तेका तर थोडे पाशेस जाय. सो तो तर मातशें पेशन्स जाय पयशा. कित्याक आतां सपोज आमी सत्तेर हाडून आशिल्ले लोकांना, इमॅजीन कर आमकां सत्तेरूच हाडून आशिल्ले आनी बीजेपीकूच मॅन्डेट दिल्ली, जाल्यार विश्वजीत कसो रिएक्ट जाता आशिल्लो. सो ह्यो आमी जेन्ना इलेक्शन लडटात पयलीं म्हणजे लोकांनी पयलीं जिखून हाडपाक जाय, तेजे नंतर लोकांनी आमकां सत्तेर हाडपाक, म्हणजे बेसिकली आमच्या हातीन कांय नासता लोकांचें. लोकांनी आमकां मेजॉरिटी क्लियर मेजॉरिटी दिली ना, पूण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिली. 6चे वयल्यान आमकां 17चेर व्हेले. हांव 17चेर म्हणना 18चेर व्हेले. रोहन आमचो प्री अलायन्स पार्टनर आशिल्लो, सो 18चेर व्हेले आमकां 3 जाणांचे कमी आशिल्ले. सो म्हाका दिसता की इट वॉज अ कलेक्टिवली सगळे हें करताले, सगळे बरोबर आशिल्ले, CLP तेंगेली चलताल्यो. सो डिसिजन CLPचो
जाता आसतना थंय जेन्ना कन्सल्टेशन सत्र चड इम्पॉर्टंट नाशिल्ले, वयले 3 इम्पॉर्टंट आशिल्ले. जो कोण 3 जाण हें करतात ऑलरेडी तांचे भितर डिस्कशन चालू आशिल्लें आनी म्हाका दिसता राणे साहेबाकूच बीन भितर आसतालो त्या डिस्कशनाक आनी सिनियर लिडर बसून डिस्कशन करताले. हांव कितें सगळें जे विश्वजीत कितें उलयता हांव तें सगळें ताका एक्सेप्ट करना, बट आय कॅन अंडरस्टँड हीज पोझिशन. ओके, यू कॅन अंडरस्टँड हिज फ्रस्ट्रेशन. तुम्ही आज बिफोर गोइंग टू डेरिक आज पळयलें की इट्स अ लूज सिच्युएशन. तुमची एडिटूय म्हणटा की मनोहर पर्रीकार जर सोडलो जाल्यार इट लुक्स लायक एवरीबडी हॅज लॉस्ट म्हणून. सो नाव काँग्रेस हॅज एक्चुअली लॉस्ट. वॉट इज द सीन? हाव आर यू लुकिंग एट फ्युचर? काँग्रेस 16चेर उरतली का आनी सकयल येतली? हय, तर वदळ विश्वजीत येवच्या पयलीं एक पॉयंट फक्त उलयता उरलेलो तोच हो पॉयंट की एकूण जर ह्या इलेक्शना नंतर जर पळयत जाल्यार सगळेच हल्ले हांगा कोणूच जिखूना, म्हणजे काँग्रेस जिखूनय हल्ली आणि बाकी सगळे म्हणजे लिडर तेच हांवें आज बरयल्ले खरे. ह्या परिस्थिती भितर आनीकय कोण हरूंक शकता जाल्यार दुर्दैवान काँग्रेस, कारण ती सुरवात जाली. आनीक हांव जाणा किंवा इवन गिरीश सुद्दां म्हजे कडेन एग्री जातलो की आनीक 2-3 जण तरी तांच्या लिस्टाचेर आसा की जे खूब डिसइलिजंट तो म्हणटा ताचो शब्द तशे तरेन लिडरशिपी कडेन, आनी तांकां दिसता की 2 टर्म 3 टर्म आमी आमदार आसा की आज फॅक्ट असो आसा दुर्दैवान परत की मंत्री जाल्या शिवाय किंवा सत्तेन असल्या शिवाय कामां जायना. आतां ती कामां म्हणजे कितें? नोकऱ्यो दिवप हे म्हणजे तांकां कोणी अधिकार दिले म्हाका खबर ना. नोकरी दिवपाचे, नोकऱ्यो ऑन मेरीट मेळपाक जाय. पूण आज सगळी कडेन अशें जाला की आमदार सत्तेचो किंवा मंत्री नोकरी दिता आणि हे विरोधान बसून कामां जावची ना म्हणून ताका जी चिंता दिसता तशीच चिंता काँग्रेसीन आनीकय 2-4 जाणांक पडल्या. नवीन आयिल्ले आमदार सुद्दां मे बी तातूंत आसूंक शकता. सो ही परिस्थिती काँग्रेसी खातीर बरी दिसना. हे जाला ते चूकच हे सगळे ज्या तरेन सरकार आयला की हे सगळे चूक. पण एकदा सरकार आयले तो सत्तेन बसलो की सगळे अधिकार आणि जी पावर आसता ती त्याचे कडेन आयल्या बरोबर की आत्ताच्या ह्या मुख्यमंत्री पर्रीकरा सारको लिडर जे कितें करूंक शकता न्ही ते आमकां फुडें दिसतलेच आता. Derek is a very interesting point. It's a lose-lose situation for everybody. Although Manohar Parrikar has become the chief minister, the moral high ground that he used to maintain in Goa, he has lost that moral high ground. If you go to any social media platform, everybody is saying that what you have done is not right. You are trying to manipulate the mandate. If you look at the Congress, everybody is making mockery of Congress. If you look at Vijay Sardesai, he has been brutally vilified. So nobody, some people might have been in power, some people have stayed out of power, but it's nobody's gain. You agree with that? First of all, no, Pramod, we all have been absorbing shocks from Saturday onwards. Saturday one shock, Sunday on another live television. Sunday On live another television. shock. And now Thursday, we thought Thursday would be quite smooth. It was, the numbers were very clear. There's another shock to absorb. So this, and from what Sanjay is saying, there might be some more shocks in the future. Yeah, we all need some shock observers here, first of all. But look, the quickness with which people are changing. Okay, yes, we are saying Parrikar does not have the moral high ground. He did not have the mandate. It's a contrived sort of mandate. He has manufactured this mandate. But you look at Vishwajit and you look at Chachil Alemao. Chachil Alemao has got his constituency people to tell him, you please go with the BJP. This is the heartland of anti-BJP vote. So this mandate is now changing. The people will start changing the mandate by going along with their MLAs. You see, and this is the problem. They're saying, okay, we are going because, as you said, work will not get done. We will not. You have to run. I think Jennifer Montserrat hit the nail on the head that day on the first day when she said, people from Delhi don't know how difficult it is to maintain a constituency when you are in the opposition. And this is the problem with democracy and with government in Goa and with other states. If you are in the opposition, you are completely finished. So after that, you are forced to come with the government. So it is a loose situation for democracy more than for political parties. You have to have a system, just like at the center, how you have this MPLAD scheme. You have to have something so that you have to have an opposition in democracy. You can't have everybody coming over to one side. So this is a loss for democracy. हे पट्टा कोणाकाच ओपोजिशनाक बसपाचे ना कारण कॉन्स्टिट्युएन्सी मेंटेन करप असो एक शब्द तयार जाला सारको. मेंटेन करप म्हणजे कितें की टुर्नामेंट स्पॉन्सर करप ते धरून मेडिकल बिल स्पॉन्सर करप ते सरकारी नोकरी दिवप इतली मेरेन त्या मेंटेनन्साचे डेफिनेशन इज दॅट वास्ट सारकें.
आणि सत्तेर असल्या शिवाय काय ह्यो गजाली जावपाक शकना. सो नोबडी वॉन्ट्स टू सिट इन ऑपोजिशन इज द सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. पण प्रमोद म्हाका एक सांग, गिरीश जे कितें उलयला आतां पळय, हय गिरीश 17 लोक असताना तो हातपाय घालता. 40 मेंबराच्या हाऊसांक 17 आसा तांचेडे आनी तो विश्वजिताचे जवळ जवळ समर्थन करता की कित्या खातीर केलें ते. 17 आसतना ताणें समर्थन म्हणजे ताजे कित्याक इतलो हातपाय घालपाक जाय. टायम गेलो, तुमी सगळे सपयले की जालें आतां काय तुमचे हांव 10, 12, 15, 14 असल्यार समजूंक शकता. 20चे पयलीं तुमी फक्त 17 आसा कितेंय करूं शकता. तुमचे आज चान्सीस आसा फुडें. इतले बेगीन हातपाय घालूंक जाय आशिल्ले अशें दिसता तुका? नक्कीच ना. म्हाका तर दिसता की ह्या वेळार काँग्रेसीन फायटींग स्पिरीट दाखोवपाक जाय. फायटींग स्पिरीट दाखोवपाक जाय आशिल्ली. आज त्यान 17 तांचेडें आसा आनी मातशे थोडे दीस रावात, पळयात. विश्वजितान डिसिजन घेतलो आनी दोग जाण वतले म्हणटा. इट इज म्हणजे तुमी जवळ जवळ तुमी मान्य केलें की आनी कांय जावपाचें ना. 17 आसतना जर तुमी अशें करतात आनी कितें शक्य आसा? मामन बाब, पयलीं म्हणजे हांव क्लॅरिफाय करपाक सोदता, हांवें विश्वजिताक खंयच सपोर्ट केलो ना. हांवें ताका सांगलें जे मॅनिफेस्टेशन हांव ताका अंडरस्टँड जाता म्हणला. हांव ताका तेजें एका समर्थन करना, कारण तो इम्पल्सिव्ह. तेजी डिसिजन फाल्यां सुद्दां परत चेंज जावपाचें. तेणी तेजी 2 स्टेटमेंटां आशिल्लीं. एक डिसेंबराक केल्लें की विजया घेतलो जाल्यार आपूण भायर सुट्टलो, आनी एक्झॅक्टली 3 म्हयन्यांनी तो एक्झॅक्टली रिवर्स स्टेटमेंट करता की विजया घेयन जाल्यार आपूण पार्टी सोडटलो. सो विश्वजिताचे फाल्यां कितें स्टेटमेंट जातलें तें आयज सांगपाक शकना हांव. ओके. सो पूण तेजें रायट नाव जें सिट्युएशन आसा, जे मेंटल स्टेट अंडरस्टँड करता, तेंचे बेसिकली पाशेस जाय की तुका जिखतकर तूं फक्त लोकांक बेसिकली आमदाराचें डेफिनेशन आनी आमदार कितें हें पयलीं समजपाचो थोड्यांक कळीत समजना. आमी उत्तर प्रदेशा सारके राज्यांक काँग्रेसचे आमचे आमदार जवळ जवळ 25-30 जाले, तामिळनाडूचे आमचे आमदार कितले वर्सां हें आसा. पूण तूं एक आयडियोलॉजी कडेन एक आयडियोलॉजी घेवन एक लायन घेवन तूं लोकां कडेन वयता आनी लोक त्या खातीर तुका इलेक्ट करून दितात. रायट. ओके. ती तुजी तेंचे जे इश्यूज आसा तूं घेवन झगडत राव. तूं सत्ते आसा म्हणजे आमची डेफिनेशन कितें केलां, आमदार जावप म्हणजे इमिजिएटली आमकां सत्ता जाय. हांव एक मान्य करता की लोकांनी आमकां सत्ता आमकां दिली 17 + 1 18. तरी आसतना हे जो बीजेपीचो जो नॅशनल एजेंडा आसा, काँग्रेस मुक्त भारत, तें करपाक Why are you blaming BJP? I'm telling you. Why are you not blaming Congress? Why- Vishwajit is blaming Congress. उत्तराखंड अँड अरुणाचल प्रदेश आमची सत्ता आशिल्ली दोनी कडेन. यांची सत्तेचे पालट केले सगळे. शेवटी सुप्रीम कोर्टाक सांगपा पडलें की ही सत्ता परत आशिल्ली काँग्रेसीक दियाक म्हणून. मणिपुराक आनी गोंयांक एक दिसा रिजल्ट भायर येता. दोनी कडेन काँग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आसा. द लेट डावन कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स आनी प्रॅक्टीस जी आसा आनी जे सरकारी कमिशन आसा एकदम क्लियर स्टँड आसा. तेजो फर्स्ट रूल कितें आसा, स्टेप बाय स्टेप वयता. फर्स्ट रूल आसा गिरीश, पॉइंट इज व्हेरी सिंपल. बीजेपी सरकार करपा खातीर 8 जाण जाय आशिल्ले, तुमकां 4 जाण जाय आशिल्ले. तुमच्यांनी ते 4 जाण एकठांय हाडप कित्याक जमले ना? जेन्ना तेंगेलो सत्तेचो केंद्रीय सत्तेचो वापर जाता, तेंचो CBI तेंची एंटायर जी मशिनरी आसा ते यूज करता आमदारांचेर प्रेशर घालपाक. दुसरे वटच्यान काजिनो सारके लॉबी जेंका आमी ओपोज केले की आमी सरकार येतकर हो जो वोट जाला एक्चुअली हो काजिनोचो अगेन्स्ट वोट जाला, जो आमकां आमी क्लियर स्टँड घेतलेलो की आमी काजिनोचे अगेन्स्ट आमी काजिनो काडटले. हे काजिनो वाले तेंचे जॉईन जाले. सो पैसे आनी वयले टोटली प्रेशरायज. I don't buy this explanation, and I also think Sarkaria Commission recommendations are not in favor of the Congress, because the recommendations very clearly say is the second one which they are is the second point that they are holding on to is largest single party with support of others. No. Yes, no. yes. You please. You might have no, not read it. No, I've read it. I've read. No, I read it yesterday and I've done the edit on it today. So you please read it again. So I'll tell you the first rule. Yes. The first rule, the steps that they have given. The first step is pre-poll alliance. Now, as per the pre-poll alliance, Congress was 17 + 1 18. BJP's Girish, fair enough. One. Girish, fair enough. I agree everything. Let me clarify this point. That was the first. On the first count, BJP cannot be invited. The second step was the single largest party. No. Yes. No. I will show you right now. Show it. No. Show it. Girish, let us come out of technicalities. The point is very, very simple. Finally, after doing everything, there is a floor test.
Ultimately, if you can get when the you are numbers, already allowing one person to appoint him a chief minister, the Raj Bhavan was totally used. okay, The we Raj Bhavan agree has this. lost its, See, as per Girish, Raj Bhavan is responsible. Central BJP government is responsible. Everything else is responsible. कितें जाणा एक गिरीश एक काँग्रेसीचो प्रवक्तो किंवा लिडर म्हणून उलयता ताच्याय कॉन्शियसा भितर काही प्रश्न पडल्यात नक्कीच पडले असतले कशें की एक खऱ्या प्रत्यक्ष आता अरुणाचलान कितें केलें सुप्रीम कोर्टान मारले तांकां बरोबर आसा पूण त्याच सुप्रीम कोर्टान तुमकांय पयर प्रश्न केलो काँग्रेसीक तुमचे कडेन नंबर खंय आसा आमदारांची लेटर ऑफ सपोर्ट खंय आसा गव्हर्नरा कडेन वचच्या पयलीं तुमी हांगा कित्याक आयले तुमी थंय वचपाक जाय आशिल्ले ह्या प्रश्नाक काँग्रेसी कडेन उतर नाशिल्ले आमी 11 तारखेक काउंटिंग जाला 12 तारखेक आमी गव्हर्नराक लेटर दिला बाबू कवळेकर सीएलपी लिडर जाल त्या बरोबर गेला गव्हर्नराक आनी लेटर दिला आमकां इन्वाइट करा हीच गोष्ट दनपारां 12 सुद्धा जावं येताली पण तुम्ही सीएलपी लिडर करपाक एक दीस घालयलो न्ही 5 कडे इलेक्शन जाल्ले हय पंजाबा जालो ना सगळे बरोबर आसा उत्तर प्रदेशात जाले उत्तराखंड जाले मणिपूर जाले गोंयाकूच इतली रेस आशिल्ली काय कितें कोण पावतो चीफ मिनिस्टर करेक्ट रेस आशिल्ली म्हणजे पयलीच आमी हे केल्ले जावपाक शकना न्ही कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही granted धरले की जम्मू बाबा काश्मीराक कोण तुम्ही 3 येवचे महिने ना. रावतात बीजेपी आशिल्लो त्यांच्या बरोबर त्यांचं सरकार 3 महिने तुम्ही सरकार हांगसर 2 दीस करपाक शकता कल्पना ऍटलिस्ट राजभवनाचे गव्हर्नरान काँग्रेसीक ऍटलिस्ट लिडर जो आमचो आशिल्लो ताका आपोवपाक जाय आशिल्लो फर्स्ट एक दिस वॉज अ क्लियर मॅन्डेट फॉर द गव्हर्नर ते तुम्ही व्हायोलेट करता आणि डायरेक्टली तुम्ही एक पहिले क्लियर सरकाराक डिफीट केल्लो आसा ज्या तरेन provision ज्या आसा. तरेन सरकार आयला ती पद्धत चूकच त्या सरकाराच्या काही कोणूच समर्थन करना पण सांगता आता प्रमोदान सगळ्यांनी एनालिसिस केला हांव वाचले Definitely. नोबडी इज Nobody is डिफेंडिंग supporting. बीजेपी Yes, right. सगळ्यांची पहिली वाक्य आसा दिस इज अ मॅनिपुलेटेड वे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट पण ताणी केलें. प्रॉब्लेम इज ताजे उपरांत कितें त्याच्या उपरांत कितें तेच म्हणजे अजूनही कशें ना एकूच सांगता एक डेमोक्रेसी कम्प्लीट म्हणजे लोकांक Girish, then who is the protector of democracy? It is the Congress. Yes. And where is the Congress? कंटिन्यू टू दिस पहिली सुरवातीकच नाही तुम्ही वेळ दिवना म्हणटा हय. वेळ दिवना म्हणटा तुमकां कंप्लीट पूर्ण खबर आशिल्लें की निवडणुकी पयली पासून पर्रीकराक हांगा येवपाची इच्छा आसा ना हांव ताज्या मुखार गजाल चितकडी म्हणटा म्हणटा. नाही, गिरीश लोकांना विचारता. गिरीश एकच मिनिट म्हणजे आय गो टू डायरेक्ट हांव हाज्या मुखारली गजाल म्हणटा आमी त्या दीस स्टुडिओ भितर आशिल्ले त्याच टायमार म्हाका दिसता हाजी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या अमित शहाची अमित शान क्लियरली सांगला वी आर फॉर्मिंग गव्हर्नमेंट इन गोवा मणिपूर अँड अदर स्टेट एक्सेप्ट पंजाब हे शनिवारा ऑन दॅट डे दॅट day, इव्हनिंग same day. वेन जेन्ना रिझल्ट सुद्धा म्हाका दिसता 1 काय 2 रिझल्ट येवचे आशिल्ले तेन्ना तांची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या सो द इंटेंट फ्रॉम बीजेपी साइड टू गो very ऑल आउट टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट वॉज व्हेरी व्हेरी क्लियर. Now Congress knows that there is BJP government at the center. Congress knows that Raj Bhavan is little soft towards the BJP. Still, Congress set over the political priorities. You agree with that? They sat over it, and I think what they internalized, and even when we were having this debate on Saturday, we looked at 17, and we also sort of assumed that okay, now they are in a good position to form the government. But when you go to the governor, you have to have numbers. There is no, see, the constitution gives the governor discretion. Sarkaria Commission gives discretion because they say we cannot foresee every sort of event, everything that will happen. No, there are guidelines, but the main thing is numbers. And one of the points in Sarkaria Commission is the governor must explore formation of the government, but he cannot form the government. Correct. And if you He is the facilitator. if you take only Governor is the facilitator. yes, if you take the largest single party, you could be guilty of trying to form government Yeah. before it comes with the So the numbers. floor test is supreme. Floor test is supreme. Rajbhavan is not a place where the Correct. It's the floor. It's the floor. the floor. So what happened on the floor today? But it is very clear that single largest party, if there is a fractured mandate, it is Yeah. very clear No. that single Okay. largest Okay. party. I'll go to another point. I'll go to this time Supreme Court said single largest party with the number. No, no. Let us go to another point. That you could No, not no. a place. Girish. Let us go to another point. Another point is the way BJP formed the government. आज अशी परिस्थिती झाल्या की बीजेपी इज एस्केपिंग क्रिटिसिझम कारण काँग्रेसीन इतली फकाणां करून घेतल्या स्वताची की फोकस काँग्रेसीचेर उरला आणि बीजेपी वालो फोकस हारला. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू से की हाऊ दिस गव्हर्नमेंट इज फॉर्म हाऊ बॅड इट इज? ना आता हाका वाट कोणी दिली शेवटी काँग्रेसीन वाट दिली. काँग्रेस सेंटराक आसतना अश्यो गजाली जालनात अशें तांच्यानी म्हणूं जायना. बरोबर.
हाज्या पयलीं अशी खूब गजाल जाला. हाजो अर्थ ताणें काडून पयलीं तर क्लेम करपाक जाय आशिल्लें, खबर आसतलें की बाबा हें कोणी सेंटराक कोण आसा, बीजेपी आसा, सो ऑटोमॅटिकली ते धांवतले जातलेच. ताणें प्रोएक्टिव्ह जावन फुडें जावपाचें. तांचे वेता पळय हे म्हणटा पळय वेता चुकल्या वावा चुकला, तशी तांची परिस्थिती जाल्या की तांणी चुकल्या सुरवातीक आनी तातूंतल्यान ते आतां चुकत गेल्यात आनी आतां तर तांचो पांय सामकोच खोलात गेला. ही खरी गोश्ट आसा. आतां बीजेपीची चुकले ही जनरल सगळ्याकच हें जालां की पूण तांणी जर ताजो राजकीय दृश्ट्या फायदो घेतलो तर ताका हितून ब्लेम कसो करतलो, तोय करूं जायना न्ही आज. बरोबर. आज पॉलिटिकल दुसरी गजाल हीच सारकी की म्हजो तो पॉयंट आसा की एज द प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी बिफोर द इलेक्शन काँग्रेसीन लीड घेवन काय अलायन्स करपाक जाय आशिल्ली. विश्वजीत राणेंनी तो मुद्दो काडलो. आमी सगळे गेले गोवा फॉरवर्डा बरोबर अलायन्स कर म्हणून, केलें नाशिल्लें. प्रीपोल अलायन्स जर आशिल्ली आज गोवा फॉरवर्डे बांदून उरता आशिल्ले काँग्रेसीक. बरें, तेंय जालें ना. एटलिस्ट पोस्ट पोल लिडरशीप घेवन परत कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. सो इट्स एन अटर लिडरशीप फेल्युअर, प्री पोल सिनारिओ ऑल्सो आणि पोस्ट पोल सिनारिओ ऑल्सो. बोथ कारण इट वॉज क्लियर, व्हेरी क्लियर की सरकाराबद्दल नाराजी आसा. काही मंत्र्यांबद्दल तर लोक सारखे म्हणजे तांकां वडोवपाकूच रावल्यात अशें हे दिसताले. सो त्या टायमार मे बी प्रीपोल अलायन्स वॉज वन ऑप्शन. ओके, करूं ना, काही इगो क्लॅशीस जाले किंवा परिस्थिती तशी आयली, फायन. पण पोस्ट पोल करपा खातीर रिझल्ट सकाळी जेन्ना दनपार जेन्ना येवपाक लागले त्या बरोबर पोस्ट पोला खातीर कितें तरी हालचाल सुरू करप हे जावना. म्हाका दिसता कितें जाणा की जस्ट एक ऑन अ लायटर वेन कशें जालें हे, क्रिकेटीची मॅच चलताली, एक टीम काँग्रेसीची बरे खेळत 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 जिकत आयल्ली. लास्ट आतां वन डे बी आसता तश्यो की लास्ट काही ओव्हर्स उरलेल्यो आनी अकस्मात त्या टिमीचो तेचे ऑल आउट जायत आले आनी 12th मॅनय न्हय, कोण तरी समबडी लायक मॅनेजर ऑफ द टीम डिसायडेड टू कम विथ द बॅट आणि तो ठा 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 करून ताणें सुरवात केली की एक दोन ओव्हरी भितर खलास केली. क्रिकेटीचे एक्झाम्पल दिले न्ही आणि ते पळयत उरले ना. तुम्ही क्रिकेटीचे एक्झाम्पल दिले न्ही, जशें म्हाका एकट्यान बरें टेनिसाचें दिल्लें. म्हळ्यार सद्याक मनोहर पर्रीकरान ज्या दीस तो आर्ग्युमेंट केलो की वी हॅव दी हायेस्ट वोट शेअर म्हणून. सो म्हाका टेनिसाचें एक्झाम्पल दिलें. हें कशें की हांव आनी डेरिक बाब तूं टेनिस खेळटात आनी पयली 2 सेट जे आसात ते तूं जिखता 6-0 6-0 6 लव जिखता आनी उरिल्ली जे आसात तेन्ना हांव जिखता तिनी सेट. ते कशें जिखता 7-6 7-6 7-6 जिखता. आनी वॉट इज युअर आर्ग्युमेंट? ऑल्दो आय हॅव वन 3 सेट्स आय एम नॉट द विनर बिकॉज यू हॅव वन मोर गेम्स म्हणटा तूं. सो दॅट इज द काइंड ऑफ लॉजिक मनोहर पर्रीकर एक्सप्रेस्ड ऑन दॅट डे. द वे बीजेपी हॅज डन दिस, हाऊ स्ट्रॉंग आर युअर रिझर्वेशन्स? As I said at the last debate, this is total fraud. You see, neither the governor nor president are real custodians of democracy. The political parties of India are the custodians of democracy along with the people. So if you stop recognizing or you know the mandate of the people, that means you are disturbing everything. Yes, you have the numbers, you have taken all that, you have gone before the governor and you have proved it. But you are not just a political party, you are not just a predator, you are a custodian of democracy also. And you have violated the basic principles of democracy here. Because you have overturned the mandate. And it's not just BJP. It is BJP, it is Goa Forward, and it is also the MGP who are responsible for this. Also. And Congress, by all its mess that it did, it could not consolidate the mandate, is also responsible. Our politicians have let us down from all sides. All sides. Politicians from all sides have let us down. म्हाका एक गजाल सांगा, ती व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता हे जो नवीन कॅबिनेट जाला, आज आम्ही शपथ घेतला आणि पयली शपथ घेतना पयले. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ कॅबिनेट. तातूंत भितर सेक्युलर लिबरल आयडियोलॉजीचे लोक आसात, कट्टर हिंदुत्ववादी लोक आसात, मॉडरेट लोक आसात, जहाल लोक आसात, बीजेपी आसा. इज दिस गुड ऑर बॅड फॉर डेमोक्रेसी? कारण जनरली आमकां कितें जातालें की एक तर ह्या वटेचे सत्तेर आसताले किंवा त्या वटेचे सत्तेर आसताले. फॉर दी फर्स्ट टाइम वी हॅव गॉट अ कॉम्बिनेशन इन द कॅबिनेट की प्रत्येक विचारधारेचो आणि आयडियोलॉजीचो मनीस आणि पक्ष, सरकारां आसा, कॅबिनेटां आसा. This is good for democracy or bad for democracy? Going beyond the spirit and the democracy. आता कशी डिफरंट आयडियोलॉजी मनीस आसा ताचे बद्दल हे प्रश्नच ना. पण आता ते एक कडेन रावन तांची म्हणजे ताजी लिडरशीप आसा पळय, त्या लिडरशिपीचेर खूप महत्वाची आसा. ती कशी टिकतली
हे शेवटी तो लिडर आहा पळय त्या लिडरान ते हे अवलंबून आसतलें. ताजेर अवलंबून आसतलें की नाल्यार ते टेकअप तशें खूब कठीण आसतलें कित्याक जे पळय आतां ते एक कडेन हाडल्या ते ओडून हाडून यावटेन टावटेन हाडल्या ते एकदम अशें आयले ना शेवटी हाडल्यात ते पण म्हाका दिसता शेवटी लिडरशीप जे आसा पळय ताजेर खूब काही अवलंबून आसता तुमकां दिसता इज अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन इन कॅबिनेट जे प्रत्येक विचारधारेचे लोक आसात हय कशें आसा ना हे सगळे स्वार्थान जाल्ले कॉम्बिनेशन आयडियोलॉजीन जाल्ली न्ही. कांयच आयडियोलॉजी खंय आसा भितर आयडियोलॉजी सत्तेन येवपा खातीर धडपडटा कोण ते पावले आणि तांणी आपली संख्या केली. सो ती इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देअर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्वायवल जे विश्वजीत आज उलयता किंवा जे जेनिफर उलयताली की सेम हांणी तेच चिंतला रोहन खंवटे पासून विजया पासून आणि एक बॅलन्स उरतलो, एक बॅलन्स तयार जातलो. एक बॅलन्स तयार जातलो कॅबिनेटा भितर कारण खंयचोच पक्षाचो अशे अरेरावी करपाची भुमिका आसपाक शकना कारण एकट्यान जर कितें केलें जाल्यार दुसरो गुर्र करतलो थंय. सो एक जो वचक आसपाक जाय, एक बॅलन्स आसपाक जाय, ते बॅलन्स उरतले काय ते बॅलन्स घेवन फायनली स्वार्थापुरते मर्यादित जातले. उरूंक शकता जर विजय सरदेसाय आपल्या भूमिकेकडे फर्म आणि प्रामाणिक रावता, जर रोहन खंवटे आपल्या भूमिकेकडे फर्म प्रामाणिक रावता, जर सुधीर ढवळीकर आपल्या पक्षाचो किंवा आपल्या तिची कितें भूमिका आसा त्या प्रामाणिक रावता आणि भाजपा जरी व्हडली पार्टी हातून जरी आसा जाल्यार तांच्या प्रेशरा सकयल येवन आपली भूमिका जर बदलना जाल्यार इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. जाल्यार इन द इंटरेस्ट यू एग्री विथ दिस गिरीश की जर हे पक्ष तांची बेसिक इन्स्टिंक्ट आयडियोलॉजी जी आसा ती काँग्रेसी बरोबर मिळटी जुळटी आसा, ह्या पक्षांनी जर हे धरलें ताणून धरलें आणि ते बीजेपीच्या प्रभावा सकल सकम जाली ना then it can work for Goa, otherwise it cannot work for Goa. Yeah. See, knowing Mr. Manohar Parrikar Right. for last 10 years आणि तेणे कशें करून लोकांक हाडले, कशें करून लोक तेका भायर सरले ही गोंयचे जनतेन पळयल्याक, पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी पळयल्याक. सो हे सगळे पळयले जाल्यार हांव जे तेजे बरोबर कोण गेल्याक तांकां बेस्ट विशीस दिवपाक सोदता कारण त्यांची आयडियोलॉजी कशी चेंज जायत रावल्यो. सो ओव्हरनायट कोण फर्म जी आयडियोलॉजी आसा चेंज जावपाकूच शकना. हांव म्हणना की तेणी आमकां सपोर्टूच करपाक जाय आशिल्लें ह्या ज्या लोकांनी कारण लोकांचे त्या बीजेपीच्या विरुद्ध हे लोकां कडेन गेल्ले. हांव म्हणटा हांव सोड काँग्रेस सायडीक दवरया, आमी वायट न्ही, काँग्रेसीक म्हणटा सदांच वायट, काँग्रेस झगडटा हे सगळें परसेप्शन क्रिएट जाता, कुशीक दवरया, काँग्रेस कुशीक दवरया. पूण तुमी झगडटाले कोणा कडेन, तुम्ही लोकां कडेन गेले कोणा कडेन, लोकांनी कित्याक मतां मारली तुमकां की हो बीजेपी सरकार नाका कारण हेणी फटींगपण केल्या आनी करप्शन हाडलें, झिरो टॉलरन्स करप्शन फ्री करप्शन प्रॉमिस केलें आनी MOIचो इश्यू आशिल्लो, अशे वेगळे वेगळे इश्यू आशिल्ले. ह्या सगळे इश्यूचेर तुम्ही लोकां कडेन गेले, लोकांनी तुमकां मतां मारली. ज्या कडेन तांकां दिसलें की काँग्रेस बीजेपी गौरवपा सोदता ताणीं काँग्रेसीक काडलें. आमचो काँग्रेसचा कॅन्डिडेट आसतना तेणी ह्या लोकांक जिखून हाडले कारण तांकां दिसतालें की हेय बीजेपीचे विरुद्ध झगडटात. सो काँग्रेस कुशीक दवरात, काँग्रेस वायट एज्यूम करूया एक मिनटां, काँग्रेस सामकी वायट, आमी झगडटात, आमी सगळें करतात. पूण हेंकां लोकांनी खंय अधिकार दिलो की तुम्ही परत वचात आनी बीजेपी सरकार करा म्हणून. ज्या पार्टीच्या चीफ मिनिस्टराक ते हरयतात इतल्या व्हडल्यांनी, नंतर ते पर्रीकराचे तोंड मुखार हाडटात, हो मुख्यमंत्री जातले म्हणून सांगतात, तरी लोक तांकां हरयतात. म्हणजे तुम्ही लोक कितें उलयतात, लोक कितें सांगतात ते जर आयकपाची परिस्थितीक जर पॉलिटिशियन ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब कितें चुकतात. पावर सोड, पावर आयज येतलो, पावर फाल्यां वयतलो. ट्रेजिडी कितें जाणा की ह्यांच्याच भाशेन काँग्रेसीक कुशीक दवरली. सो ते जे निवडून आयल्ले न्हय ते म्हणून त्या बीजेपी बरोबर गेले अशें जालें. काँग्रेसीक ब्लेम करता आनी इजी, काँग्रेसीक ब्लेम करपाकूय इजी. ओके, डायरेक्ट दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. आय वॉन्ट टू टेक दिस पॉइंट अहेड. हो पॉइंट एक आसा की लोकांनी सरकाराक फाटल्यान न्हयकारले. नाव देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कमिंग आउट. मनोहर पर्रीकार काय मुख्यमंत्री नाशिल्लो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्लो. म्हाका दिसता फाल्यां कॅबिनेटाचें एक्सपान्शन जरी जालें तरी एक्सेप्ट फ्रांसीस डिसोजा फाटल्या सरकारांतलो कोणूच मनीस ह्या नव्या कॅबिनेटाक आसचो ना. सो इज दीस अ रिपीट गव्हर्नमेंट और इज अ न्यू गव्हर्नमेंट? इज दीस अ बीजेपी गव्हर्नमेंट और दिस इज अ सम न्यू कॉम्बिनेशन गव्हर्नमेंट? You know, there on the lighter side, if you look at it and you look at the ministers who are sworn in, then this is in favor of the mandate of the people.
How? This is a very interesting theory. How? Because all of them are from the parties Yeah. which were against the BJP. And there are very fewer BJP people Correct. in the government at the moment. Okay, so I'm saying on the lighter side, if you look at Correct. it. So they have fulfilled the So you are mandate. saying that the mandate is anti-BJP, government is anti-BJP, only because Congress could not decide their CLP leader. Manohar Parrikar is the chief minister. I'm saying on the lighter side, and look at the number of Yeah. people in the cabinet. Cabinet. But really speaking, you had asked this other question: is this good for Goa or not good for Goa? My thing is, I will say it is good for Goa if there is equal development in 16 constituencies represented by the Congress. If not, this is not good for Goa. This combination is definitely not good for Goa. सो एक पॉइंट ऑफ क्लॅरिफाय करता की तुम्ही सगळे तेच उलयता की आमी आमचो सीएलपीचो लिडर टायमार जालो ना हय. म्हणून हे सगळे तो डेरेकाचो पॉइंट बरो आशिल्लो. सरकारान कॅबिनेट जर पळयली ती अँटी बीजेपीच आसा. सगळे anti फक्त तो एक मनोहर पर्रीकार हाडला कारण तुम्ही ठरवपाक शकना मुख्यमंत्री. मनोहर पर्रीकाराक जर दिसताले मुख्यमंत्री जावपाक ताणें येवपाचें आनी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट करपाक जाय आशिल्लें. बॅकडोर एंट्री तुम्ही ठरवलं सीएलपी लिडर. आमी सीएलपी लिडर सगळे ठरयलं. आमगे सगळे सिस्टमॅटीक वे आशिल्ले. आमकां 17ची हे नाशिल्ली, आमकां आशिल्ली 3ची. सो 3 आमी कितें केलें गिरीश भाई सद्याचे हांव एकच मिनिट एकच आता सध्या इम्प्रेशन किती जालें लोकांचे की जेन्ना मुख्यमंत्री सिलेक्ट करपा आशिल्लो तेन्ना तुमकां 24 वरां लागली आनी तरी तुम्ही ठरवपाक शकना. जेन्ना कळ्ळें की बीजेपी सरकार करता म्हणून तुम्ही 2 वरां भितर बाबू कवळेकाराक केलो कारण तो ऑपोजिशन लिडर जावपाचो. ना ना हे खरें काय फूट? ना एब्सोल्युटली. व्हॉट इज द रियल सीन? आता इमिजिएटली जेन्ना रिजल्ट आउट जालो, रिजल्ट 11 तारीख लेट जालो. हय 6:30 6:30 जाला. लायव्ह आशिल्ले. हय आमी लायव्ह आशिल्ले. येस. सो त्या दिसा आमी डिसायड करपाक शकले ना. तोच प्रश्न महत्वाचो. एक मिनिट तुम्ही त्या दिसाक एक मिनिट ओके लेट हिम फिनिश देन आय विल कम टू आमचो काणकोणचो जो कॅन्डिडेट आसा तो थंय जिखता, परत थंय वयता आनी परत तो पणजे पावता. ओके लोकांक कॅन्डिडेट जिखले तांकां एटलीस्ट आपल्या मतदारसंघाचो लोकांक तरी मेळपाक संदी आसपाक जाय. सगळ्यांनी केलें. आयले नेक्स्ट डे आमचो कन्सल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट जालो. सो सगळ्यांचो कन्सल्टेशन हेच आशिल्लो की आमी सगळे एक बरोबर आसा. जो कोण लिडर आसा जे आमकां तितले 4 कमी आसा ते 4 कमी हाडटा तेणे जावप. हो कन्सेन्सस आशिल्लो. हो लोकां भितर गेलोच ना कारण सगळे म्हणले तुम्ही सीएलपी लिडर झगडले. कोणेच हाडला 4? सांगता आमकां उलोवपाक चान्स. सो तातूंतलो एक लिडर गोवा फॉरवर्डा कडेन गेलो. तितून भितर दिग्विजय सिंग आशिल्लो. हे केन्ना घडटा पयले दीस रातचे त्या दिसा रिजल्ट आउट जाता ते दीस तेंचे पार्टीचे लिडर आनी तेंचे आमदार टोटल म्हणटा रातचे 3 सुद्दां तेंचे बसतात. सगळे निटीक रेडी जातात, ते एग्री जातात. सो जेन्ना सगळ्यांक दिसता की गोवा फॉरवर्ड हो काँग्रेसी कडेन सामको क्लोज आयडियोलॉजिकली आमचे अलायन्स लास्ट मिनिट आमचे तुटले दॅट इज डिफरंट स्टोरी. पूण सगळ्यांक क्लोज आयडियोलॉजिकली आमचे बरोबर गोवा फॉरवर्ड. सो ज्या दीस रिजल्ट जाता त्या दीस रातचे 3 मेरेन सुद्धा दिग्विजय सिंग आणि आमचो बाब दिगंबर कामत हे गोवा फॉरवर्डाचे बरोबर फुल फ्लॅज त्यांनी निटीक रेडी डिस्कस केल्यो. ते म्हणपाक तुमचे हो -1 लिडर कोणी जाल्यार येता, दिगंबर जाल्यार सुद्दां कोता येता तोच हें करा. सो ते घेवन प्रपोजल आयलें. ते प्रपोजल डिस्कस केलें. ते प्रपोजल एक्सेप्ट केलें. तेंचे पार्टीचे लिडर आमचे कडेन आयले. ते मांडवीन बसले गोवा फॉरवर्डाचे आनी ते म्हणपाक लागले येतात. सो जेन्ना ते त्यांच्या आमदारांक कॉन्टॅक्ट करपाक गेले ते 5 Girish, point is very simple. There was no announcement from Congress that this is CLP leader. Unless the 3 is on the board. I have a question for Yes. Quickly. Leave aside Goa forward. Leave aside Goa forward. We're all blaming Goa forward. Goa forward did this and did do that and it broke down and they wanted a different CLP leader. Forget that. How did your ties with MGP break down? How did your ties with Rohan Kaute break down? Because even after going to the BJP side, Sudhin has made a statement said that Congress was my first choice. Yeah. How did that break down? Correct. Yeah. Or why did that break down? Sudhin clearly told them straight that he is not interested in coming with Congress. And he was didn't ask. I feel he never made it clear. He was not bothered about who would be the CLP leader. Yeah. He just Still said he was not interested in coming with you Congress. are my first choice. Yeah. Why did that break down? Here we were misled or we missed the actually this. The big picture. Yeah. The actual inside story that was happening. Yeah. That Yeah. all of us were saying that we should go with Goa forward. There was a consensus. So without going with Goa forward, we should not go with
exploit other options. So there was a lot of mistake. political. This was a huge mistake. There was a huge political mistake. म्हणून वेळ सारको सोंपला. आम्ही इतल्याचेर थांबतात. मागीर सगळी गजाली हांगा क्लियर जाल्यात आणि प्रत्येक विशयाचेर हांगा तज्ञांनी मत हें केलां. हांव इतल्याचेर थांबता. आमची डिबेट हांगाच थांबता. पण आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात. ब्रेक घेतकीर मनोहर पर्रीकराची जी पत्रकार परिशद जाली ट्रस्ट वोट जिखतकीर ती तुम्ही पळोवपाक शकतले. तुम्ही आयले, इतली बरे तरेन मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. जशें आमी पयलीं सांगलेले तशें एकूण ते मेंबरांनी आमकां समर्थन आयज दिलें. 22 वोटिंगाक उबे रावले. एक प्रोटेम स्पीकर फक्त इक्वल जायत जाल्यार वोटिंग करपाचें आसा. 23 जाणांचें समर्थन एकूण. ठराव 22 विरुद्ध 16 ह्या संख्येन आय गो इन टू इंग्लिश. द resolution motion was passed with 22 to 16 with one speaker supporting the ruling coalition. It makes actually support of 23 members with 16 members opposing it. We have proved before the people of India, because this was being live feed sent to almost all national channels also. There's a lot of curiosity with national channel about this today's motion, and as promised we had a support of 23. We proved it on the floor of the house, debunking the Digvijay's claim that they have numbers. Right from beginning they did not have number, and it was only hype, possibly because there was a demand which was coming that Digvijay step down as a general secretary and as a desk in charge. This happens when you come to Goa only to enjoy, not to work. Today's incident, I won't express anything, but I think there are wild allegations being made. Those with colored glasses make these allegations. As you saw, everyone voluntarily came and voted. None of them were kept in a hotel room or in a secluded common place, as was the case of opposition. And now on 22nd there will be speaker selection, 23rd governor's address, 24th budget, and the session will end there to meet again as per the requirement. Thank you very much for all the support, and you can ask me. मैं दूसरे पार्टी के संबंध में मैं कमेंट करना नहीं चाहता. That is not discussed. We will hold a cabinet tomorrow, so that portfolios are few portfolios, one each will be distributed tomorrow evening. By tomorrow, it may be declared day after tomorrow, because the governor has a program outside Goa, so it will require the formality of faxing it, taking her signature and coming back. Maybe it will be notified day after tomorrow morning. Swearing in two ministers will be in the middle, somewhere in the after 1st of April. Let the budget session go through. After budget session. So tomorrow cabinet what time? 11 o'clock. Cabinet is for number one, governor's speech has to be approved. There are some minor issues which might be requiring cabinet attention. So, plus we have not met as a cabinet because I was waiting for vote of confidence. I have not cleared important files. I have not cleared policy decision files. I have only cleared the routine standard files. Not because I was under pressure, but I thought it proper and appropriate that if any policy decision is required, the vote of confidence had to be complied with.
Any common minimum program? Yes, as we promised, from today, from the date we were sworn in at Raj Bhavan, day for yesterday, 14th. Next 14th April, tentatively, maybe plus or minus 4-5 days, we will be giving you a common program, but it is basically towards development of Goa, towards keeping the speciality Goikarpan of Goa, towards getting employment, how to generate employment. These are the few of the issues. There are small issues, but main issues are basically we need to keep the special position of the state while we develop. What about nationalization? I will answer those issues when we give the common minimum program. How different is special position special status? I will give you these replies when we come with the common minimum program. This time you see a need for a deputy chief minister this time. It is a government of coalition, and decisions in this regard will be taken by a coalition team. But you will split this home and deputy. Why you are bothered about what I am going to split? It is your problem. So I will do it. When I do it, I will let you know. What do you intend to do? I told you that by tomorrow evening, late evening, my list will go to the governor. Notification might come day after tomorrow because she is travelling outside Goa. So she will have to be informed by fax, her signature obtained, and then only it can be notified. Once that is done, you will come to know. Technically, whatever portfolios are given, possibly one portfolio will be given immediately. The rest remains with Chief Minister automatically. There are a lot of challenges we have faced. Last time we completed Lusophonia, though we had not promised it, and the money given to Lusophonia game by central government was spent by the earlier government on freebies. Money is also an issue, so that will be a priority for the government. Definitely, the moment the vote of confidence is secured, all these issues one by one will tackle, including the traffic jam which happens in front of the secretary. जब इसका डिसीजन हो जाएगा उस समय बोल देंगे. There are number of seats. There are number of choices, so I will tell you when it comes. Deputy Speaker's post will be offered to opposition. What? Deputy Speaker's post, whether it will be offered to opposition. We'll decide about it. We have not discussed speaker and deputy speaker. महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजपा दोघांना एकमेकांना शत्रू मानतायत, मात्र गोव्यामध्ये राष्ट्रवादीने तुमच्या समर्थनार्थ मतदान केलेलं आहे. काय सांगाल? तुम्हाला त्यांनाच विचारावं. नाही 21 तारखे काही खेपेला समर्थन एखाद्या डेव्हलपमेंट या विषयावर होऊ शकतं. आम्हाला पत्र त्यांनी गव्हर्नरला दिलेलं नाही पाठिंबा, पण समर्थन हे डेव्हलपमेंट या विषय मर्यादित विषयापुरतं होऊ शकतं. महाराष्ट्रात सुद्धा जिकडे विरोध आहे तिथं सुद्धा डेव्हलपमेंटला विरोध नाही आहे. 21 तारखे पादरी कमिशन will be binding Panchal commission. So I will answer you either on 20th or 21st. Are you happy that one of the Congress MLAs withdrew from the voting? Are you happy about it? I don't comment on their status because the moment I said something, he was trying to create commentary about it. I don't want to comment. Sir, two months have been wasted of Goa due to election code of conduct. Do you see a need to speed up the administration now? Obviously, elections, that's why प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन सब एक साथ ले लो. मतलब कोड ऑफ कंडक्ट सब एक साथ रहेगा और ये जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा. नहीं तो हर एक साल में 2 बार इलेक्शन, अभी भी पंचायत का इलेक्शन आगे सामने है, उसके लिए भी थोड़ा कोड लगेगा. What? With this Prime Minister's vision, will Goa again go for election in 2019? If constitutional amendment is carried out, I don't think anyone has a choice. I don't know what is the way he will. He has started a debate. You probably has an intention of starting another debate. I don't have that intention, but if there is an amendment in the constitution or law, then everyone has to follow the amendment. The last government were described as the
last government will describe as corrupt, communal, wanted to bring on denationalization. Do you still back those allegations you made? Past is the past. The future is Goa first. Goa first. Goa first in fast forward. विजय and Sudhir, राज्यसभेची सीट खाली रावपाची आसा. So are you going to support BJP's candidate? We We'll decide. We will We will support. decide as on date. We will support the candidate which will be chosen by this alliance. Correct. We are with the alliance for This now is a coalition. and forever. You will have a coordination committee for alliance partners. हांगा बसल्या मरे 5 जण No, whether there will be a formal coordination. आणि हे 2 इंडिपेंडंट बसल्या रे जे गव्हर्मेंटाचे भाग आसा ते सगळ्यांक हे करू जाल्यार फॉर्मल इनफॉर्मल हाका कितें अर्थ जो पर्यंत तुजे कम्फर्ट लेवल आहा द कॅबिनेट इट सेल्फ ऑलमोस्ट एक्सेप्ट 1 or 2 represents all the groups, so we can even discuss issues informally after the cabinet meetings and take decisions, because ultimately it's a very small state. आणि कोणी काँग्रेसीतल्यान 4-5 जण आयले जाल्यार घेतले तुमी तुका सांगला हांच्यानी दिग्विजयाची कितें तांच्यांनी परमिशन दिग्विजया कडेन परमिशन घेतली म्हाका तांच्या पक्षाचेर कित्याक उलोवंक लायता हांव आमच्या टिमीचेर उलयता आय डोंट कॉमेंट सर काही दिवसांपूर्वी तुम्ही वक्तव्य केलं होतं काँग्रेसचे काही आमदार तुमच्या संपर्कात आहेत ते आज फ्लोर टेस्टच्या वेळेला का नाही का नाही बघितलं नाही तुम्ही मी तुम्हाला कधीच असं सांगितलेलं नाही त्यांनी SMS पाठवलेले आहे याचा अर्थ संपर्क करणं म्हणजे काय त्यातले कमीत कमी 75% हॅव ग्रीटेड मी बिकॉज दे हॅव बीन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली विथ मी अर्लियर ऑल्सो सो दे केम एंड विश्ड मी मेनी ऑफ देम शूक हैंड विथ मी उसमें क्या होता है गोवा इतना छोटा है वी नो ईच अदर वेरी वेल सो कांटेक्ट करना उसका मतलब दिग्विजय को गलत समझा When you expand remaining 2 slots, expand the cabinet. I gave the reply already. After budget, not necessarily on a particular date. तुका विचारता हांव 2 वर्सां 2.5 वर्सां नाशिल्लो पयलो म्हजो टर्म आशिल्लो पळय पयलो टर्म आशिल्लो पळय तो 51 म्हयने जाले मदीं इलेक्शन जालें म्हणून तुका तो अडेच दिसता टॅक्निकल हाका दुसरो टर्म आशिल्लो ताका हांव डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्लीक गेलो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आय हॅव नॉट इट हॅज नॉट गॉट ट्रंकेटेड बिकॉज ऑफ सम इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑर हाऊस गेटिंग डिसॉल्व्ड or something like that. It was a need of the nation at that moment, so I went there. Today Prime Minister felt there is a need to Goa, so he returned me back to Goa. There are many projects which are already going on which will speed up and ensure they are completed in time. For example, the Mandovi Bridge, Zuari Bridge, there are so many road widening, there are so many national highways, there are water supply schemes, there are sewerage schemes. So this liquor ban it is directly coming on ban on liquor ban directly coming on enforcement in April 1st. So There is no ban on liquor. no on highways. Please read. Liquor ban is directly coming out. Please read the Supreme Court judgment properly. We will follow the court judgment. If there is a concession to be taken, we will go to the court. We will have to go to the court. Because it is direction under 142. Therefore, it is obligatory when court decides under 142 of Constitution. It's law of the country. Thank you.